सध्या राज्यात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेची धूम सुरू आहे. राज्यातील अनेक खेळाडू स्पर्धेत सहभागी झालेत. मल्लखांब खेळात पोंडाच्या पीएस कॉलेजची कला शाखेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणारी युतिका सतरकर ही विद्यार्थिनी सहभागी झाली आहे. इयत्ता 5वीत असल्यापासून ती हा खेळ खेळतीये. पीएस हाय सेकंडरी सेकंड इयर BA हांव शिकता आनी माझी मम्मा पप्पा थंय पीएस कॉलेज आसा थंय फुडें शॉपार कामाक आसता. प्रियोळच्या स्वस्तिक विद्यालयात मल्लखांब प्रशिक्षणाचे एकमेव प्रशिक्षण केंद्र आहे. या शाळेतील शिक्षक प्रज्योत नाईक यांनी युतिकाला या खेळात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले. आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असूनही तिने जिद्दीने आपला सराव सुरू ठेवला. जेन्ना हांवें स्वस्तिक विद्यालयान एडमिशन घेतलें तेन्ना लक्ष्मीकांत नायक सर आमचो पी सर आशिल्लो. तेणी म्हाका सांगलें की तूं मल्लखांब करपाक शकता म्हणून. पूण म्हाका ती भुरगीं करता तें पळोवन म्हाका खूब भंय दिसतालो, कारण ते पडपाचें मागीर खूब कितें आसतालें तितून ताका लागून. पूण मागीर सरान म्हाका सांगलें एक ट्राय दिवन पळय, तुजे कडेन जमतलें जाल्यार तूं कर म्हणून. ट्रॅवलिंग नासलें आमच्या घरा, म्हाका वचपाक त्रास जातालो. म्हणजे आमच्या घरा कडल्यान स्कुला कडेन 1 वराची वाट आसा. सो पयलीं गाडी नाशिल्ली, सो हांव चलत वयतालें प्रॅक्टिसेक. संक सुमार सुट्टाली आमची प्रॅक्टीस, सो चलत येतालें. तेन्ना मातशी डिफिकल्टी फेस केली, पूण आतां हांव बऱ्या प्रकारे प्रॅक्टिसेक वचपाक शकता. इयत्ता 7वीत असताना ती पहिल्यांदा मध्य प्रदेशमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झाली. तेव्हापासून ती सातत्याने प्रयत्न करत राहिली. मागच्या वर्षी 36व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत तिनं रोप मल्लखांबमध्ये वैयक्तिक पातळीवर कांस्य पदकाची कमाई केली. माझे फर्स्ट नॅशनल 7th आसतना केल्लें तें MP. थंय हांवें दिल्लो परफॉर्मन्स, पूण म्हाजे तितलो बरो परफॉर्मन्स नासलो की म्हाका मेडल मेळटलें आशिल्लें अशें, पूण दिल्लें हांवें म्हाजें बेस्ट. तशेंच हांवें 7th 8th 9th 10th खूब नॅशनल दिली. मागीर लास्ट टायम हांगा गुजराताक जाल्ले 36 नॅशनल गेम्साक हांव पार्टिसिपेट जाल्लें आनी हांवें म्हाजो परफॉर्मन्स बेस्ट दिल्लो पोलाचेर रोपाचेर. पूण पोलाचेर हांव सिलेक्ट जावना. रोपाचेर हांव बेस्ट 21 सुद्दां सिलेक्ट जालें. मागीर फुडें सिलेक्ट जालें आनी मागीर लास्ट एंड ऑफ द डे म्हाका 3rd प्लेस मेळ्ळी इंडिविज्युअल रोपान भितर. ते दिसा हांव खूब खूश जालें, कारण इतले वर्साची मेहनतीन म्हाका थंय तेन्ना फर्स्ट मेडल मेळ्ळें. यावर्षीही ती स्पर्धेत सहभागी झाली आहे. शक्य होईल तितकं खेळून गोव्याला भरपूर पदकं मिळवून देण्याचं तिचं स्वप्न आहे. तितू भितरूय बी खूब प्रकार आसता. ते जावपाक जाय. ABC आसता, तुजे एलिमेंट झापी आसता, तुजे डिफिकल्टीज पळयता, फ्लेक्सिबिलिटी पळयता, प्लस तुजें एक्सप्रेशन सगळें टायमा भितर तुजो सेट जाता कितें सगळें पळयता. सो खूब एक्टीव आसची पडटा हो स्पोर्ट्स खेळपा लागून. मायंड आमचें कूल आसपाक जाय. हो स्पोर्ट्स खेळटा आसतना गडबड नाका आसता, कारण मात सुद्दां मिस्टेक जाली जाल्यार आमी पडपाक शकता सकयल, आनी पडले जाल्यार खूब म्हणजे खूब लागता. आमच्या गोंयान तरी म्हाका दिसना की स्पोर्ट्सान पेरंट्स धाडटा कशें. विलेज एरियेचे भुरगे आपूण जावन येता, सिटी एरियेचे भुरग्याक मातशें असले स्पोर्ट्सान मल्लखांब हे स्पोर्ट्सान धाडपाक मातशे पेरंट्स हें करता, कारण खूब कितें जाता हितून इंजुरीज. सोंपो ना हो स्पोर्ट्स. जेन्ना तूं फर्स्ट टायम स्टार्ट करता हो स्पोर्ट्स तेन्ना तुका दिसता की नाका आसूं, गिव अप करूं कशें. बट तूं जेन्ना हो स्पोर्ट्स खेळटा न्हू तेन्ना तुका खूब बरें दिसता, कारण हो स्पोर्ट्स जर तुका एकदां आवडोंक लागलो न्हू तुका केन्नाच सोडूंक कसो दिसपाना. कारण हांवें 5thच्यान आतां सुद्दां हो स्पोर्ट्स खेळ्ळा आनी हांव हें फुडें खेळटलें म्हाजे कडेन जाता तो पर्यंत. आनी हांव ट्राय करतलें आमच्या गोंयाक लागून मेडलां जाता तितली म्हाजे कडेन हाडपाची.